प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज सोमार आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो 19वा विसवोर बोर्ड 16 ते 22 पर्यंत। मॅथ्यू चॅप्टर 19 वर्सेस 16 to 22। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। आनी ओचित लागीं येवन कोण एकल्यान ताका विचारलें, गुरुजी, म्हाका सासणीक जिवीत मेळच्याक हांवें कितें बरें करूंक जाय? आनी ताणें जाप दिवन ताका सांगलें, कितें बरें त्या विशीं म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? बरो तो एकलोच देव, पूण तूं जिवितांत भितर सरूंक सोदताय जाल्यार आज्ञा सांबाळ। ताणें विचारलें, कोण त्यो? जेजून सांगलें, ह्यो, जिवीशी मारूं नये, पोरदवार करूं नये, चोरूं नये, लोटीक गोवाय दिवं नये, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी, आनी तुजो मोग कोता तसोच तुज्या पेल्याचो कर। त्या तरणाट्यान ह्यो सगल्यो आज्ञा हांवें सांबाळल्या, म्हाका कितें अजून उणें आसा? जेजून ताका सांगलें, तुका सोपून जावची खुशी जाल्यार वच, तुज्या लागीं आसा तितलें विकून गरिबांक दी, आनी स्वर्गार तुका थेवो मेळटलो। त्या मागीर म्हज्या फाटल्यान ये। पूण हें उतर आयकतूच तो खोती बरी जावन गेलो, तो ताका पुस्कळ गिरेस्काय आसली। प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी एका गिरेस्त तरणाट्याची खबर आयकता। आनी कितें घडटा, हो गिरेस्त तरणाटो जेजूशी येता, जेजूक नमस्कार करता आनी ताच्या फुड्यान जेजूक म्हणटा, गुरुजी म्हणटा, म्हाका सासणीक जिवीत मेळच्याक हांवें कितें बरें करूंक जाय? बाबणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो आनी हो गिरेस्त तरणाटो जेजू कडेन येयल्लो तेन्ना त्या वेळार ह्या संवसारान मोइसेसाचो कायदो चलतालो। म्हणटच मोइसेसाच्या कायद्या प्रमाणे खूब वस्तू करच्यो पडटाल्यो, म्हणजे उपास करचो पडटालो, मागणें, हें जें आमी करता, पूण आजून चड वस्तू आहल्यो। आनी मोइसेसाच्या कायद्या प्रमाणे ह्यो वस्तू लोक करतालो आनी समजतालो की तांचो संबंद देवाशी गोठ आहा म्हणून, कित्याक ते लोक ते देवाचे कायदे सांबाळटात म्हणून। आनी जेजू कडेन तो येवन म्हणटा, गुरुजी, म्हाका सासणीक जिवीत मेळच्याक हांवें कितें बरें करूंक जाय? भाव-भयणीनो, सासणीक जिवीत आमकां खरेपणी मेळपाक वा आमी जिवंक जाय जाल्यार आमच्यान कांय करूंक जायना। आमकां जाय फकत जेजूचेर बाबाळ दवरपाक। आमकां जाय जें जेजून उतरां उलयल्यान, आमकां कितें देवान आमकां सांगलां तें आमी करपाक। म्हणटच जेन्ना आमी जेजूचेर बाबाळ दवरता की जेजू आमचे पासून खुर्सार गेलो, ताणें आपलें रगत वारयलें, ताणें आपल्या रगता वरवीं आमकां आतां एक नवी रचना केली, आमच्या सगळ्या पातकांतलीं आमकां धुवन काडली, आतां आमकां खरेपणी देवाची भुरगीं केली। आतां भाव भयणीनो, देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आतां आमच्यान एक सासणीक जिवीत जिवंक जाता, आमच्यान आतां देवा बरोबर संबंद दवरूंक जाता, आतां आमच्यान देवाचो मोग करूंक जाता, कित्याक आमी देवाचो मोग पवित्र आत्म्या उदेशी अनुभवला। म्हणटच जेन्ना हो गिरेस्त तरणाटो जेजू कडेन येता, तो सजमता की आपणाच्या कामा वरवीं आपूण जे एक पवित्रपण जियेता ताचे वरवीं तो आतां एक सासणीक जिवीत जियेतलो। म्हणटा तो जेजू कडेन येता आनी म्हणटा, गुरुजी, म्हाका सासणीक जिवीत जिवंक जाय आनी हांवें आतां कितें करूंक जाय? आनी जेजू त्या वेळार सजमता की ह्या गिरेस्त मनशाचो एक आळकोळ जी आसा ताका एक सासणीक जिवीत जिवंक जावन आसा ताची गिरेस्तकाय ताका म्हणटा, तुवें कितें केलाय? आजून पासून तूं कशे भाशेन जियेलाय? तो तरणाटो सांगता, जेजू म्हणटा, तुवें म्हाका कायद्या प्रमाणे कितें सांगलें तें हांव ल्हानथान तें पाळटां। बाबून ती व्हडली फट आसली, कोणाकूच मोइसेसाच्या कायद्या प्रमाणे जिवंक जाय नासलें। आयज पासून 2000 वर्सां खूब लोक आपणाच्या पवित्रपणापणी आपूण एक सासणीक जिवीत जियेत सोदता आनी सजमता की तांच्या पवित्रपणा प्रमाणे, तांच्या कामा प्रमाणे देव तांकां मानतलो। ती व्हडली फट आनी हो लोक चुकला। हो सजमता की आपल्या कोन्या वरवीं ती आतां भाग्यवंत जातली, ती आतां पवित्र जातली, ती आतां सासणीक जिवीत जिवंक पावतली। म्हणटच हो तरणाटो चुकलेलो आसलो
ताका सोजमणी नासली म्हणून जेजू ताका म्हणटा सगळें तुजें वीक, सगळें तुजें गिरेस्काय सगळें दी भिकाऱ्यांक आनी म्हजे फाटल्यान ये, कित्याक तूं म्हजे फाटल्यान येत जाल्यार हांव तुका कशे भाशेन सासणीक जिवीत जिवंक जाय तें हांव तुका शिकयतलों, हांव तुका म्हजें उतर शिकयतलों, हांव म्हजो संबंद म्हजे बरोबर तुजो घट जातलो आनी चड करून तूं म्हजो शीश जातलोय आनी म्हजो शीश जावशी जाल्यार तेन्ना तूं जें हांव तुका सांगता तें तूं करूंक पावतलें त्या भाशेन तूं आतां एक सासणीक जिवीत जिवंक हे म्हजो संबंद म्हजे बरोबर घट जावन तूं आतां जिवंक पावतलोय. आनी भाव भयणीनो त्या वेळार हो तरणाटो जेजूक सोडटा. तो एकदम दुखी भरीत जाता कित्याक ताचे कडेन चड गिरेस्काय आसली. ताजी चोत्राय वा ताजो मोग ताच्या गिरेस्कायर आसली. गिरेस्काय आसून तो आतां सासणीक जिवीत जिवंक सोदतालो. ताका जायल्ली आपल्या संवसाराची गिरेस्काय, ताका सासणीक जिवीत जिवपाक आस आसली. पूण भाव भयणीनो त्या भाशेन आमच्यान सासणीक जिवीत जिवंक जायना. आमचो मोग, आमची चोत्राय जेजूचेर आसपाक एकदम गरजेची. आमची पयली चोत्राय, आमचो पयलो मोग जेजूचेर आसपाक एकदम गरजेचें. आनी भाव भयणीनो ही सोजमणी त्या लोकांक नासली म्हणून, ही सोजमणी त्या लोकांक नासली म्हणून आतां कितें घडटा, तो तरणाटो जेजूक सोडटा आनी तो आतां दुखी भरीत वेता कित्याक ताका खरेपणी सासणीक जिवीत जिवंक जायल्लें. पूण तो सोजमतालो तो आपल्या कोन्या वरवीं, आपल्या दुडवा वरवीं, आपल्या गिरेस्काय वरवीं ताच्यान आतां गिरेस्काय सांबाळूंक जाताली आनी तो आतां जेजू बरोबर संबंद धरूंक जातलो. हें जायना भाव भयणीनो. आमी खरेपणी एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाय जाल्यार, सासणीक जिवीत जिवंक जाय जाल्यार आमी ह्या संवसाराची वाट सोडपाक एकदम गरजेची. जो लोक ह्या संवसाराच्या वस्तूंनी बुडला, जो लोक ह्या संवसाराच्या वस्तूंचेर मोग करता, जो लोक ह्या संवसाराच्या कामांनी आनी सगळें जें ह्या संवसार दिता तातूंत बुडला, ताच्यान सासणीक जिवीत जिवंक जायना. आनी देखून भाव भयणीनो आमकां खरेपणी हें सर्गीचें सूख भोगूंक जाय जाल्यार आमी आमची चोत्राय जेजूचेर, ताच्या राजवडकीचेर, ताच्या उतराचेर धरपाक गरजेचें. त्या फुडें आमकां जें ह्या संवसारांत जाय तें आमकां मेळटलें. पूण जेन्ना आमी संवसाराच्यो वस्तू पडटा आनी सासणीक जिवीत जिवंक सोदता, आमच्यान दोनूय वस्तू करूंक जायना. पूण जेन्ना आमी जेजू कडेन येता, ताचें उतर पाळटा, पवित्र आत्म्याचें आयकता, आमकां आतां सासणीक जिवीत जिवंक आमकां मेळटा. देव आमकां आमच्यो सगल्यो गरजो भावयता आनी खरेपणी आमी देवाची भुरगीं म्हणून आमी जिवंक पावता. तर आयज खेरीत भाशेन आमची चोत्राय जेजूचेर दवरया, ताच्या उतराचेर दवरया, ताच्या उतराचेर नियाल करुया आनी त्या उतरा प्रमाणे चलपाक आमी आयजतान एक थाराव घेवया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.